लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेरुसल्याक फौजीन वेदो घाल्लो तुमी पळयतल्यात तेन्ना ताचे घोट्टान लागीं पावले म्हूण समजात. तेन्ना जुद्यांत आसात तांणी दोंगराचेर पळून वचचें आनी शारांत आसात तांणी भायर सरून वचचें आनी केड्या गांवांनी आसात तांणी शारा भितर वचचें न्हय. तर बरयलोलें आसा ते सगळे पालून येवचे खातीर सुद्द घेवपाचे दीस हे. ते दीस येतोच गर्भिस्तांची आनी बालकांक दूद दितल्यांचें कोट्टा. देशाचेर व्हडलें संकट येतलें आनी हे सोस्तीचेर रागाची शिरोंठ उप्रासतली. ती तलवारीन मरोन पडटली आनी तांकां कैदी करून सगळे लोकां मदें व्हरतले आनी विदेशांचो काल बरोसोर विदेशी जेरुसल्यांक पांयां तोलां मोस्तितले. सुर्या, चंद्रीम आनी नखेत्रां हांचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर आनी ताची ल्हारां गरजतात ते पळोवन संवसाराची कुलां घाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं दुबदुडून मनशां मरतलीं सुकून. तर अंतराळाच्यो शक्ती कलकलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्या दबाज्यान कुपावेल्यान आयिल्लो ती देखतली. हें घडूंक सुरू जाता तेन्ना घट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. देवाचें उतर हे.